कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। पुलाच्या दुरुस्ते खातीर 27 मार्च ते 5 एप्रिल मेरेन नवो मांडवी पूल सगळ्या तरेच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो असो आदेश भौशीक बांदकाम खात्यान जारी केला। 12 टन मेरेन वजनाच्या गाडयांची येरादारी पोन्न्या मांडवी पुलाचेर वळयतले, जाल्यार 12 टना परस चड वजनांच्या गाडयांची येरादारी अटल सेतूचेर वळयतले अशी सुचोवणी भौशीक बांदकाम खात्यान जारी केल्या। PWD खात्यान एक नोटीस काढल्या आणि ह्या नोटीसीन अशें म्हटलें की मांडवेचो नवीन पूल जो आसा वो नवो ब्रिज मांडवेचो दुरुस्ते खातीर 27 तारखेच्यान बंद आसतलो। बेरेस्तारा म्हणजेच फाल्यां 27 तारखेच्यान 5 एप्रिल पर्यंत 10 दीस हो पूल जो आसा वो दुरुस्तेच्या कामा खातीर बंद आसतलो। ह्यान पयलीं जुनो मांडवीचो पूल PWD खात्यान बंद दवरिल्लो, त्याच्या उपरांत आता त्यांनी नवीन मांडवी पुलाचे काम हातीन घेतलेले आसा। मांडवीचो पूल 10 दीस सगळ्या प्रकारच्या ट्रान्सपोर्टा खातीर बंद आसतलो। त्या खातीर 12 टना पेक्षा कमी वजनाचे जी ट्राफिक आसा, गाडयो आसा त्यो जुन्या मांडवी ब्रिजा वरसून वयतलो, जाल्यार 12 टनाकून चड वजन आसलेले जे ट्राफिक आसा ते अटल सेतू वरसून वयतले अशी सूचना PWD खात्यान काडलेली आसा। ही अपडेट असली महत्वाची ती म्हटल्यार मांडवीचो नवीन पूल दुरुस्तीच्या कामा खातीर बंद आसतलो। अशाच अपडेटी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।